संवसारभरात 1200 ते 1500 वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर आसात, मात गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराचे दुयेंती चड मेळपाक लागल्यात। गोंय सरकाराच्या स्वस्थ बायला स्वस्थ गोंय ह्या उपक्रमा अंतर्गत केल्ल्या स्क्रिनिंगात ही बाब उक्ताडार आयली। आता मेरेन 2 फेजींनी बायलांचे स्क्रीनिंग जाला। पहिल्या फेजीत 1,11,980 बायलांचे स्क्रीनिंग जाले। तातूंत 58 बायलां मदीं ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयली, जाल्यार दुसऱ्या फेजीत 46,700 बायलांची चाचणी केली, तेन्ना 12 बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां मेळ्ळी। ह्या सगळ्या बायलांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा, अशी माहिती डॉ. केदार रायकर हांणी दिली। Importance of breast cancer is everybody should know. It's very important, as we are seeing there's a very steep rise in the cases of breast cancer all across Goa. On an average, the different types of cancers in Goa are between 1,500 or 1,200 to 1,500. So one of the major important component is also patients suffering from breast cancers. In the first phase, we have screened around 1,11,980 ladies in the first phase, and we had got around 58 breast cancer positive through this abhiyan. And in second phase, we had screened over 46,700 ladies, and we have got 12 positive. So this shows that we are detecting breast cancers through the screening program. My only request to all the ladies who are above 25 and 30 and over this to do regular self-breast examination, and also you can go to the nearest health facilities. All primary health centers, we have got facilities for screening for breast cancers. सगळ्यांक हांव एक मागणी करता की तुमच्या लागींच्या हेल्थ सेंटराचेर वचून तुमचे स्क्रीनिंग करून घेयात फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर. बट येस, ओवरऑल द ब्रेस्ट कॅन्सर नंबर्स अशे वाडिल्ले आसा. वाडट्या ब्रेस्ट कॅन्सराचो आंकडो पळयलो जाल्यार बायलांच्या भलायके विशीं आडनदर करून चलचें ना। 25 ते 30 वर्सां पिराये गटांतल्या दर एका बायलेन ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां जाणून घेवन स्वताची चाचणी करप तितलेच गरजेचें आसा। गोंयांत दर एका प्राथमीक भलायकी केंद्रांनी ब्रेस्ट कॅन्सराची चाचणी करपाची सुविधा उपलब्ध आसा, तेन्ना मुजरत सगळ्यांनी हाचो लाव घेवपाचें आवाहन डॉ. रेश्मा फडतेन केलें। सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। दर एका बायलेन ते करपाकूच जाय, ती जावं चली जेका आपली मासीक पाळी सुरू जाल्या तिणें करपाक जाय, प्रेग्नंट लेडीजांनीय करपाक जाय, ज्यांची मासीक पाळी बंद जाल्या आमी ताका मेनोपॉजल फिमेल्स म्हणटा तेंच्यांनी सुद्दां करपाक जाय। सो सगळ्या बायलांनी सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करप व्हेरी इम्पॉर्टंट। ते केन्ना करप? प्रत्येक म्हयन्याक करपाक जाय। सो जेन्ना जी बायलेक मासीक पाळी सारकी रेग्युलर येता ती बायलेन ते प्रत्येक म्हयन्याचे 4थे ते 5वे मासीक पाळयेच्या दिसा करपाकूच जाय। सो त्या टायमार कशें आसता, आपल्याक ते फील करपाक बरें पडटा, जर तर कितें गांठ आसा गूट आसा बी जाल्यार बरें पडटा। मेन बेस्ट टायम म्हटल्यार जेन्ना आमी न्हांवपाक वयता तेन्ना ते करपाक जाय। ओके, सो जेन्ना आमची स्कीन स्लिपरी जाता शाबण लायल्या उपरांत तेन्ना आमकां कितें मास बीन आसा गूट बीन आसा जाल्यार चड करून फील जाता। आनी एक्झामिनेशन करता तेन्ना तुमी आपली बोटां टिप्स यूज करप ना, तर आपले हातीचे 3 फिंगर्स आसता तेजे फ्लॅट पोर्शन अशें यूज करून चॅक करपाक जाय। सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। सो सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन अशें न्हू की तुमी प्रत्येक फावटी करता तेन्ना तुमकां गुटां मेळटली, पूण कशें आसता प्रत्येक म्हयन्यान आपल्यान केलें जाल्यार आपल्याक स्वताचे ब्रेस्ट कळटा की कशें आसा। सो कदाचित जर तर एक 6 म्हयन्यांनी तुका जर तर कसले गुट बारीकशे सुद्दां असले जाल्यार ते तूं रोखडेच धरू शकता। सो त्या खातीर सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार।